हॅलो एवरीवन, तर कशी आसात तुमी सगळी? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली। गोवन क्रिएशनाच्यान तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। तर आयज आसा एकादशी। एकादशीच्या निमतान चडशा जाणांगेर चण्याची उसळ, मुगाचे कण आनी चपाती करता। तर हांव बी आयज चण्याची उसळ करता। चला तर रेसिपीची सुरवात करूया। हांवें हांगासर 2 वाटी चणे घेतला। हे चणे बरे वॉश करून हे फुल कंटेनर भरून उदक घालून हे रातभर म्हणजे 8 वरां खातीर फुगत दवरपाक जाय। हे चणे बरे वॉश करून घेतला। वॉश करून हे कंटेनर लायक इतली प्लेस आनी एम्प्टी दवरून हे अशें हांव 8 आवर्सां खातीर कवर करून दवरता। सो आतां 8 वरां जाल्ली आसा। चणे बरे फुगोवन येयल्ले आसा। हे कुकराक लावन बरे उकडून घेवपाक जाय। हे चणे न्हू उसळीचे बरे उकडून घेवंक जाय। रोसाक कितें जाता, रोसाक समज कमी उकडले जाल्यार जो वांट्टण आसता तेतून उकडटा, पूण उसळीन तशें आसना। उसळ सुक्के आसता, सो चणे पयलींच बरे उकडून घेवपाक जाय। चणे बरे उकडून जाल्ले आसा, पळोवपाक शकता। अशें हातान मॅश केल्यार ते मॅश जाता। सो मागीर हांवें हांगा घेतला मीठ, हळद आनी हिंग। उबे चिरिल्ल्यो मिरसांगो घातल्या 4, बारीक चिरिल्ले गोड घेतला, मोहरी, आल्याचे अशे बारीक पीसीस करून घेतला, करीपत्ता, ब्लॅक पेपर आनी अर्ध्या नाल्लाची सय आनी ऑयल एज पर रिक्वायरमेंट। त्या जारार आमी नाल्लाची सय, उबे चिरिल्ल्यो मिरसांगो थोड्यो घाला, थोड्यो फोडणाकूय घालूं शकता, पण हितून घातल्यार बऱ्यो मिक्स जावन येता। आनी उदक घालून हे बरे वाटून घेवपाक जाय। वाटपाक हांवें हांगासर सुंगटीत हळदूय घातल्या। आतां आमचें वाटण रेडी जाल्लें आसा। चड फायन अशी पेस्ट अशी आमी हुमणाक बीन करता तशी करप ना, मातशी दाटूच अशी करपाची। अद्रक घालून अद्रकाचे जे बारीक पीसीस केल्ले आसा पळय ते घालून ते बरे अशे फायन ठेचून घेवपाक जाय। सो इतले पुरो, इतले अशे ठेचून घेवपाक जाय। सेम हितून ब्लॅक पेपर घालून सेम प्रोसिजरान ताचो पावडर फायन असो न्हू, मातशें अशें कुटून घेवपाक जाय की ताचो जो फ्लेवर आसा तो आमकां गावतलो। फायन करून घेवपाक जाय। पळयात म्हाजो ब्लॅक पेपर फायन पावडर असो रेडी जाल्लो आसा। तोय बी हांव असो काडून घेता। एक कढाई दवरपाक जाय, ती बरी तापोवन घेवपाक जाय। तापलेल्या कढायेन तेल घालून घेवपाक जाय। तापलेल्या कढायेन मोहरी घालून घेवपाक जाय आनी मोहरी बरी तडतडून घेवपाक जाय। मोहरी बरी तडतडल्या उपरांत तातूंत करपिलाची पानां, हिंग आनी 2 उबे चिरिल्ल्यो मिरसांगो घालून घेवपाक जाय। आतां तातूंत उरिल्ले चणे घालून घेवपाक जाय। चड सुक्के करचे ना, हांव मातशी ग्रेवी तशी करतलें, सो हांवें उदक थोडें घेतलां चण्याचें। नेक्स्ट तातूंत जी ग्रीन पेस्ट आसा ती घालून घेवपाक जाय, बरी अशी मिक्स करून घेवपाक जाय। तातूंत ब्लॅक पेपराचो जो पावडर केल्लो आसा तो घालून घेवपाक जाय आनी बारीक चिरिल्ले गोड घालून घेवपाक जाय। नेक्स्ट हांव तितून अद्रकाची जी फायन पेस्ट केल्ली ती घालता आनी सोमतें मीठ घालता आनी ताका बरो एक खतखतो काडून घेता। आमची रेसिपी जावन रेडी जाल्ली आसा। ही हांव तुमकां तुळशीच्या लग्नाची ग्लिम्पसीस दाखयता। आमी तयारी कशी केल्या ती। हो आमचो तुळशीचो पेंट मारपाचो क्लिप आसा आनी आतां पेंट मारून आमची तुळस कशी दिसता ही तुमकां हांव दाखयता।
खूपशी जाणां उपास धरता. उपास म्हणजे रायस काय नासतना ताच्या जाग्यार चण्याची उसळ, चपाती आनी मुगाचे कण खाता. होप तुमकां म्हाजी आयची रेसिपी आवडली आसतली आनी आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करा. तर एकादशी आनी दुसरे दिसा आसता तुळशीचें लगीन. एकादशीच्या दिसा तुळशीक जी नाक्षी आसता ताची रांगोळी घालता आनी जे एकादशीचो जो आमी नैवेद्य करता तो दाखयता तुळशीक आनी तो मागीर आमी जेवून घेता. चला तर मेळया असोच आनी एक व्हिडिओ घेवन. तोपर्यंत मस्त खाया, स्वस्त राहा. बाय.